गोंयांत परतून एक फावट धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। साकोडा आंगोलोडच्या पनसवाडा रानात एक मेल्लो वाघ सापडलो। त्या वाठारात कासोदोर भोंवतात, ताका लागून ह्या वाघाच्या मरणा वयल्यान दुबावीत परिस्थितीत निर्माण जाला। वाघाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ली, मात वाघाचे दांत आनी नाकटां थंय नाशिल्ल्यान ह्या प्रकरणाचेर जायते प्रश्न उप्रासल्यात। साकोड्डा लागसार आंगलोडच्या पनसवाडा रान वाठारात 3 सुवातींनी वाघाची कूड मेळिल्ली। रानात भोंवपी लोकांनी वाघ कुशिल्ल्या अवस्थेत पळयल्लो। ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत रान खात्यान थंय वचून ताची पळोवणी केली। तपासात वाघाचे दांत आनी नाकटां नाशिल्ल्यान ह्या प्रकरणाचेर बरेच प्रश्न उप्रासतात। देखून हे सैमीक मरण न्हय तर शिकार असो दुबाव आसा। ह्या वाठारात आदी बेकायदेशीर शिकार करपाच्यो घडणुक्यो घडलात अशें कळटा। 2019 ते 2025 ह्या काळात राज्यांत 5 वाघ मेले आनी 6वो वाघ आतां मेल्लो मेळ्ळा। हाका लागून गोंयांत वाघ ना अशें सांगपाचेरूय प्रश्न उप्रासलात। मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हाणें ह्या घडणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना पुराय तपासाची मागणी केल्या। वाघाक मारलो काय ह्या प्रकरणात आनीक कांय कारण आसा हे तपासांतल्यान स्पश्ट करप गरजेचें अशें ताणें सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।